गोयच्या भाजपाच्या फुडारपणा सकयल गठबंधन सरकार आसून नासल्या सारकेच सरकाराचो गोंयकारांक कांयच फायदो ना, लोकांची कसलीच कामां जायनात असो आरोप अमरनाथ पणजीकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केला. साबार गोंयान गव्हर्नन्स हे खंयच दिश्टी पडना. आमची जी सेक्रेटरिएट आसा ते मसाण कशें जाल्लें आसा, ओस पडलेले आसा. थंयसर लोकांची जी कामां जावपाक जाय थंय आज लोक वचपाच्या लोकांनी बंद केल्ले आसा. मंत्रिमंडळाची बसका जाल्यार कितलेशेच म्हयने जाले आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या मंत्र्यांनी विधानसभेन एक बसका घेतली आनी जाहीर केलें की हेच्या मुखार दर बुधवारा ते रिव्ह्यू करपाक विधानसभेन बसतले आनी लोकांची कामां करतले. गोयचे भाजप गठबंधन सरकार गोयचो इतिहास बदलपाच्या मार्गार आसा. गोयचे प्रशासन आतां इस्पितळांतल्यान चलतले अशें आयकलां. बेगीनच दिल्लीच्या इस्पितळांत गोयच्या मंत्रिमंडळाची बसका जावपाची आसा असो आरोप अमरनाथ पणजीकारान केला. मंत्रिमंडळ बसका 13 तारखेर एम्सान जावपाची आसा. आमचो मुखेलमंत्री स्वताच्या दुयेंसाचेर उपचार घेता आनी तेंच्या बिना आयज गोंयान मंत्रिमंडळ बसकाय जायना, खंयची कामां जायना. ही जी 13 तारखेची मंत्रिमंडळाची बसका हॉस्पिटलान जाता, एम्सान जाता, ICUन जाता. ते बसकेक साबार सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ते ऑफिसर, त्यांचे असिस्टंट हे सगळे आनी आमचे सगळे मंत्री हे हॉस्पिटलान एम्सान मिटिंगेक वचपाचे आसा. सर ही दुर्दैवाची गोष्ट आसा की आख्ख्या वर्ल्डान असली मंत्रिमंडळाची बसका हॉस्पिटलान ICUन केन्नाच जावना आसतली. ती गोंयच्या ह्या सरकाराची मंत्रिमंडळाची बसका ही ICUन जाता, ही एम्साच्या हॉस्पिटलान जाता आनी हे गोंयकारांचे दुर्दैव जावन आसा. पयलीं फक्त आमचो मुखेलमंत्रीच ICUन आसलो आनी तो ICUन आसल्या कारणान हांगा लोकांक सेवा मेळनासली. पण आयज जी मंत्रिमंडळाची बसका ICUन जाता, एम्सान जाता, तेतून दिसता की गोवा गव्हर्नमेंट अँड फूल कॅबिनेट will be in ICU. भाजप आनी हेर पक्षाच्या गठबंधन सरकाराक गोंयान नवो पांयंडो घालूंक दिवचो न्ही. दिल्लीक मंत्रिमंडळाची बसका घेवचे परस ती गोंयान घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच जर मुखेलमंत्री पर्रीकाराक गोंयान बसकेक येवपा खातीर शक्य ना जाल्यार मंत्र्यालयांतल्यान कोणाय एका मंत्र्याक एका दिसाचो मुखेलमंत्री करचो आनी गोंयांतच बसका घेवची असो सल्लो काँग्रेसीन सरकाराक दिलो. की एम्स हॉस्पिटलान जावपी ही मंत्रिमंडळाची बसका ताबडतोब बंद करची आनी बसका गोंयान जावची. मुखेलमंत्र्याक जर गोंयान येवपाक शक्य ना जाल्यार एका दिसाक तरी जे गोंयचे मंत्री आसा तितून एकट्याक मुखेलमंत्री करचो जावं एकट्याक इन्चार्ज करचो आनी हे मंत्रिमंडळाची बसका ही गोंयच्या आमच्या राज्यान जावची, ही हॉस्पिटलान जावची न्हू. सबंद जगावयले लोक आमकां सगळ्यांक हांसतले. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जाल्लो आसा आनी हो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो इतिहासान आमच्या दर्ज जातलो आनी फुडाराक आमचे भुरगे केन्ना तरी मागीर विचारतले जावं याद करतले की मंत्रिमंडळाची बसका ही हॉस्पिटलान जावपाक लागल्या आनी ICUन जावपाक लागल्या. तेन्ना आमी ह्या बसकेचो निशेध करता, विरोध करता आनी मागणी करता की ही मंत्रिमंडळाची बसका एम्स हॉस्पिटलान न जाता ती गोंयच्या विधानसभेन सेक्रेटरिएटान जावची आनी एका दिसा खातीर तरी ह्या सगळ्या मिनिस्टरांच्या मदीं एकट्या मिनिस्टराक एका दिसाचो मुखेलमंत्री करचो आनी बैठक ही गोंयान करची.